आणि अशें आसतना थोडे प्रमुख संगती मागण्या विशयांत आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. बेश्टे हांव देवा लागीं मागतां, देवाची म्हाका वळख ना म्हळ्यार जायना. आमी करचें तें मागणें व्यर्थ, त्या मागण्याक कितेंच फायदो ना. बळका जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, डॉमिनिक सावियो सांत तुमी सगळ्यांनी आयकलां म्हूण दिसता. ल्हान प्रायर मागण्याक ताका एक विशेश मोग आसलो. उरल्या भुरग्यां सांगता सदांनीत पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तो भाग घेतलो मात्र न्हय, मीस जाल्या उपरांत 3 वरां पवित्र साक्रामेंताच्या मुखार आपलो वेळ तो करसितालो. सकट भुरगीं मीस जाल्या उपरांत ब्रेकफास्टाक गेल्यार हो डॉमिनिक सावियो मीस जाल्या तक्षण पवित्र साक्रामेंताच्या मुखार जेजू संगी तो वेळ करसिता, दिंब्यांनी तो मागता. आनी अशें आसतना एक दीस एकलो पाद्र्याप डॉमिनिक सावियोक कोपेलांत मागणें करचें तो पळयता. हो डॉमिनिक सावियो कितें मागोवंक पुरो म्हणलें सवाल ताच्या मोतींत दोसता. आनी आतुरायेन बरोवन तो कोपेला भितर डॉमिनिकाचें तें मागणें आयकूंक भितर सरता. आनी थंयसर डॉमिनिक सावियो अशें मागणें करता, देवा, हांवें पाताक आदारचें पयलें, म्हाका मरण दी. पाताक आदारचें पयलें म्हाका मरण दी. म्हळ्यार म्हाका पाताक करूंक कुशीना, पूण हांव पाताक करता आसतना म्हाका मरण धाड. हें जावन आसलें ताचें मागणें. आनी हें आयकलो तो पाद्र्याप तटक जाता आनी विस्मीत जाता. महात्मा गांधी मागण्या विशयांत उल्लेख करन अशें म्हणटा, मागण्यांत काळीज नासतना उतरां आसच्या की, उतरां नासतना काळीज आसचें कितलेंगी भोव बरें. मोगाचेनो साबार सांता सांतींनी जेजूच्या स्पिरितान बरोवन तांणी मागणें केलें. आनी तशेंच आमकांय तांणी मागणें करूंक शिकयलें. मागण्याचें उगम, मागण्याचें तें स्पिरीट, मागण्याचें तें केंद्र जेजू जावन आसा. आनी जेजू आपल्या चलत्या जिवितांत मागण्याचें महत्व कितें म्हणलें आमकां तो समजून दिता मात्र न्हय, आमी कशें मागोवंक जाय म्हणलें तो आमकां शिकयता. आनी अशें आसतना थोडे प्रमुख संगती मागण्या विशयांत आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयलें जावन कोणा लागीं आमी मागता तांची वळख आमी सोदूंक जाय. बेश्टें हांव देवा लागीं मागतां, देवाची म्हाका वळख ना म्हळ्यार जायना. आमी करचें तें मागणें व्यर्थ, त्या मागण्याक कितेंच फायदो ना. जेजून आपल्या चलत्या जिवितांत बापा लागीं तो मागणें करतालो आनी बापाची खरी वळख ताणें आमकां दाखोवन दिल्या. जेजूचे ते शीस जेजू लागीं येवन विचारतना स्नानीक जुवावन आपल्या शिसांक कशें मागणें करूंक शिकयलें गी, तशें आमकांय तूं मागणें करूंक शिकय म्हूण विचारतना जेजू आपल्या शिसांक भोव आपुरबायेचें मागणें, आमच्या बापा तें मागणें तो तांकां शिकयता. आनी अशें त्या बापाची खरी वळख तो तांकां दिता. ते दळ म्हणसर जुदेव धर्मांत बापाक आब्बा म्हूण उलो मारूंक अवकाश नातलो, पूण जेजू आयच्या वांजेलांत आपल्या शिसांक आमा समेस्तांक बापाक उलो मारूंक, आब्बा बापा म्हणलें तें उलो मारूंक तो आमकां शिकयता. आनी कोणा लागीं तुमी मागतात तांची तुमी वळख सोदी जाय म्हणलें तो आमकां उलो दिता. दुसरें जावन ताच्या मागण्यांत देवाक तो अर्गां दिता. जेजू सदांनीत मागणें करता आसतना आपणाक कितें गरज आसा तें बापा लागीं तो दवरिना. बगार पयलें जावन बापाक तो अर्गां दिता. बापा, आयचो दीस तुवें फोव केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. ह्यो सर्व संगती ल्हानांक तुवें परगट केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. हें जावन आसलें जेजूचें मागणें. जुवांवच्या शुभवार्तेन अध्याय 10 आमी वाचल्यार लाजराच्या त्या मरणा विशीं आमकां पळोवंक मेळटा. आनी थंयसर जेजू येवन म्हणटा, बापा, तूं म्हजें मागणें आयकताय, हर एक फावटी तूं म्हाका आयकताय, तर ह्या साकराक लाजराक जिवंत उठय.
आणि अशें जेजू आपल्या सालत्या जिवितांत पयलें जावन देवाक अर्घ दिता. आनी तेच भशेन आमी मागणें करता आसतना केवळ आमकां कितें जाय आमी बापा लागीं इसारूंक नजो. म्हाका तें जाय हें जाय म्हणलें इसारचें न्हय. बगार देवान आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण केलां त्या सर्व सिंगतींक आमी उपकारी काळजान ताका अर्गां दिवंक जाय. आनी हें जेजू आज आमकां उगडास करता. तिसरें जावन देवाची खुशी कितें म्हणलें तो जाणा जाता. आपणाची खुशी न्हय बगार देवाची खुशी कितें म्हणलें तो जाणा जावंक प्रयत्न करता. गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागता आसतना ही खालस म्हजे तावन तूं निवराय. म्हजी खुशी न्हय बगार बापा तुजी खुशी जावं. देवाची खुशी कितें म्हणलें जेजू जाणा जाता. देखून आमी मागणें करता आसतना केवळ आमची खुशी न्हय बगार देव आमच्या जिणेंतावन कितें खुशी करता, बाप आमच्या जिणेंतावन कितें खुशी करता म्हणलें समजूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी तें आमी मागण्यांत सोदूंक जाय. चवथें जावन मागणें करता आसतना आमी बोगसाणें मागोवंक जाय. बोगसाणें नासतना मागणें केल्यार ताका अर्थ ना. इंग्लीश भाशेंत आमी फॉगिवनेस म्हणटा. जर तर आमच्या जिवितांत फॉगिवनेस ना, जर तर आमच्या जिणेंत बोगसाणें ना तर म्हाका आनी तुका मागणें करूंक जायना. आमी करचें तें हर एक मागणें ती मागणी व्यर्थ. देखून आमी मागणें करता आसतना पयलें जावन हेरांक पेल्यांक आमी बोगसाणें दिवंक जाय. उपरांत आमकांच आमी बोगसाणें दिवंक जाय. आनी उपरांत आमचें सर्वस्व देवाक आमी समर्पूंक जाय. निमाणें जावन पांचवें, कितले पुरासण जाल्यार इवडना मागचें रावय नाकात. कितली पुरासण जाल्यार इवडना मागचें तुमी रावय नाकात. पळया मोगाचेनो गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें करता आसतना शीस न्हिदोवन पिकल्ले. आनी ते परिस्थिती पळोवन जेजू म्हणटा ताळ्ळेंत सांपडनाशें तुमी मागणें करात. आमी आमच्या सालत्या जिवितांत त्या शिसा भशेन संवसारी संगतींत मेतेर जाल्ल्या आमी मागणें म्हणटा आसतना न्हिदेंत पिकता, पुरासणेन भरता. आनी अशें जावन धडबडून आमी एक पुटी मागणें मूग दिया म्हणल्यार इराद्यान मागणें आमी करता. हें मागणें देवाक आयकना. आमी करतना मागणें हर एक मागणें आमी करता आसतना तें सारके रितीन बऱ्या रितीन अर्था बरीत देवाक समजोवच्या रितीन आमकां समजोवच्या रितीन आमी मागणें करूंक जाय म्हणलें जेजू आज आमकां उलो दिता. साहित्य संगती जेजून मागणे विशयांत उल्लेख केल्यात. आपल्या शिकवणेंत ताणें शिकोवन दिल्यात. पूण ह्यो जावन आसात 5 प्रमुख संगती आमच्या मागण्याच्या जिवितांत आमी पाळच्यो तसल्यो. तर मोगाचेनो सदांच मागणें करता आसतना चिंतून जेजून शिकयल्या त्या स्पिरितान मागणें करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार नोवेना वेळार आमी सक्कड मागया. आमेन.